A little of love, a little of hope, living life with a smile every day. A little of fun, a little of grace, aiming high for the sky, come what may. Have no fear, I'm always near, says the Lord, I'll be the way. A little of love, a little of hope, living life with a smile every day. A little of trust, a little of care, sharing joy every day, everywhere. A little of talk, a little of peace, changing lives, be the light, come what may. Have no fear, I'm always near, says the Lord, I'll be the way. A little of trust, a little of care, changing lives, be the light, come what may. Little, just a little, that's what we need. Little, just a little, that's what we need. Twin brothers set the bar for the world of medicine. Cosmas and Damian, brothers born in the 3rd century, used their brilliant talent and charitable state of mind to treat the sick free of charge, setting the bar for every doctor after that. Treating the poor and rich alike, the ingenious twins were the first to successfully complete a limb transplant. When the persecution of Emperor Diocletian broke out, they were sentenced to death by torture. 3 miracles occurred before the vigorous twins were ordered to renounce their faith. One of the miracles was when the brothers were sentenced to torture by being cast into the sea with both hands and feet tied up. A miracle occurred as they became free, allowing them to swim to shore. When they refused to renounce Christ, the brothers were decapitated and martyred on this day in 287. Cosmas and Damian are the patron saints of doctors, surgeons, dentists, and pharmacists.
देवा मुखार उबो राउँछ आमची मुतल्या पावकोडा पावन असताना फुक्या मोकान देवान आमका एकठांय केल्या पावन असताना फुक्या मोकान देवान आमका एकठांय केल्या ताचे उतर कानार पडो जाल्याची कोणू चुरो आशाय आमकां जिवीत करच्या आयज देव आमचो उलयतलो आशाय आमकां जिवीत करच्या आयज देव आमचो उलयतलो इतल्या मोगाचा कसलो येदो उपकार कसो मानचो मिसाल वाडो घेतल्या मोगान मिसाल देवा मुखार उबो रावच्या आमची मुतल्या फावो कोणा फावो नासतना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासतना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासतना फुक्या मोगान ए सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां तुजे समोर हाडल्यान भोव पवित्र संस्कारान तुका बुजूंक तुका मेळूंक तुका भेटूंक तुका आयकूंक तुजे लागीं काकलूत मागूंक तुजी पेकोवणी जोडूंक आमकां तुवें हाडल्यान Yes, Lord Jesus, even though I do not deserve, by your mercy, you have brought me to your feet, to be with you, to experience you, to listen to your word, to be healed by you, and to experience your mercy and a new direction to my life. You have brought me here. सगल्या काळजान सगल्या मनान सगल्या बळान आनी सगले सुक्तीन दुनिया तुका एकल्याकूच नमस्कार महिमा वंदन. I adore you and worship you, Lord, by bowing down before you. म्हजी मान खोल भागावन ह्या भोव पवित्र संस्कारान तुका खऱ्या जिव्या देवाक हांव नमस्कार आनी परनी पाठ करता. God will bring you to judgment. देव तुका नितीक उबो करतलो. ह्या संवसारान म्हजें जिवीत हांव जियेता.
दुनिया आमकां जण एकल्याक हें जिवीत तुवें दिलां. यू हॅव गिवन लायफ टू ईच वन ऑफ अस. And to live this life, you have given so many gifts for us. You have given opportunities for us. You have given power for us. ओय दुनिया, तुजेच कडलें येता. हें म्हजें जिवीत जिवंक म्हाका तुवें देण्यांनी भरला. म्हाका तुवें पदवी दिल्या. म्हाका तुवें सयेक दिल्यात, सवलती दिल्यात. आनी हें सगळें करून जातूच हांवें हिशोब दिवंक जाय. ह्या सरत्या जिवितांत जें कितें हांव करतां तें केन्नाच सोरो नासलेल्या जिवितांत भितर सरचे पयलीं हांवें हिशोब दिवंक जाय. I have to account for everything that I do or that I do not do in this finite life, so that I enter into an everlasting life. नितीक हांव उबो जातलो. You will bring me up to judgment. वय सुमया, हांव सोत मानता. हांव मानून घेता हांवें हिशोब दिवंक जाय. तूंच म्हजो रुचणार, तूंच म्हजो सोडवणदार म्हूण हांव मानून घेवन तुका भोसता, तुजे मुखार सरपडटा, तुका वाखाणटा. दुनिया सगळ्या देण्या पासत तुजी भोजवण चालू दवरून तुज्या पांया मुखार हांव हाडटा. हो सगळ्यो सवलती, all the opportunities that you have given to me, I bring to your feet, Lord. हांव तुजे मुखार हाडटा सगळी पदवी जी तुवें म्हाका दिल्या. All the power that you have given to me, Lord. As I worship you, I bring them to your feet. I bring to your feet, Lord, all the opportunities. I bring to your feet, Lord, all the gifts. सगळी देणी जी तुवें म्हाका दिल्यात. ह्या संवसारांत हांवें म्हजें जिवीत तुजे पासत जिवंक आनी सोरना तसल्या जिविताक म्हजी तयारी करूंक जितलें कितें तुवें म्हाका दिलां, जितलीं मनशां तुवें म्हाका दिल्यात, तें सगळें तुज्या पांयाशी हाडून तुका दुनिया हांव दिनवासता, वंदिता. वंदना वंदना कर दे वंदना. ज़मीं आसमां कर दे वंदना. वंदना वंदना कर दे वंदना. ये ज़मीं आसमां कर दे वंदना. वंदना वंदना कर दे वंदना. कर दे वंदना. आए हैं चरण कमल में, आए हैं चरण कमल में, हम चढ़ा दे अर्चना, हम चढ़ा दे अर्चना. वंदना वंदना कर दे वंदना. ये ज़मीं आसमां
सभी आसमां कर दे वंदना। आए हैं कर दया, आए हैं कर दया, हम चढ़ा दे अर्चना, हम चढ़ा दे अर्चना। वंदना वंदना कर दे वंदना। हे सभी आसमां कर दे वंदना। वंदना वंदना कर दे वंदना। ये सभी आसमां कर दे वंदना। वंदना वंदना कर दे वंदना। पलकेपणाचें पलकेपण, सगळें पलकेपण जण एकल्याक आमकां दिला जिवीत, जण एकल्याक आमकां दिला एक उलो. Life is given to us, a call is given to us. देवाचें उतर आमकां सगल्यांक उलो मारता, भुरग्यांक, तरणाट्यांक, वाडलोल्यांक, पुता दुवांक, आवय बापायंक, सगल्यांक एक उलो. ताच्या पांयाशी येवं, जिवीत समजूंक, आमकां दिल्ली जबाबदारी पाळूंक, ह्या जिविताच्या कसपायांनी आमी सांडून वचना जावं, ह्या जिविताचे आशे वरवीं आमी झट्टेक सांपडना जावं. संवसारान दिल्लें कार्य, देवाची नीत, देवाचो मोग सगळ्याक शिंपडावन फुडें व्हरूंक. जस्टीस, इकॉलॉजिकल जस्टीस, एनवायरमेंटल जस्टीस, क्रिमिनल जस्टीस. ह्या वेळार जेजूच्याच पांयाशी दवरुया. ओय सुमया, नीत, शांती, भावपण ह्या संवसारान स्थापूंक म्हाकाय खुशी आसा. ओय सुमया, नीत, शांती, भावपण म्हाकाय जाय, म्हजी जबाबदारी आसा. हेंच आमच्या दोळ्या मुखार आमचे परिस्थिती प्रमाणे दवरुया. Around the world, countries are driving hard for economic growth, development, and modernization. These ambitions come at a great cost. Every day, rapid industrial and infrastructure projects are stripping communities of their livelihoods and environments. While many governments have regulations in place to minimize these harmful social and environmental impacts, companies have low or even absent compliance with these safeguards. The result? Government monitoring of compliance is little more than a bureaucratic exercise. It does not lead to better environmental outcomes. What can we do to turn the tide?
Ground truthing is a method of gathering information to establish whether the impacts of industrial projects are permissible under laws and regulatory requirements. Using a legal empowerment approach, Namati trains and deploys paralegals to work with affected communities to help them understand laws and regulatory processes. These paralegals guide communities to gather photographs, satellite imagery, and legal documentation as evidence. They eventually bring well-drafted complaints to government authorities that can provide relief. When used once, ground truthing can bring about a positive change. When used systematically, ground truthing can create a long-term and collective movement for environmental justice. If citizens actively engage with compliance issues using systematically collected data, it makes the overall regulatory system more proactive and responsive to their concerns about development. In a period of just 2 years, Namati's team of 15 paralegals and their clients have won much-needed remedies in over 50 cases. The clients in some of these cases have suffered the impacts of air pollution or contaminated rivers for several years. In other cases, the successes have spared entire communities by preempting large-scale impacts from projects such as illegal sand mining and port expansions. Namati's Environment Justice Program in India, in collaboration with the Center for Policy Research, tracks each case to develop proposals for institutional and policy reform. In addition to arriving at creative remedies to build complex environmental cases, we hope to build greater partnership between citizens and the state to protect the environment now and into the future. नीत, शांती, भावपण, environmental justice, ecological justice, sustainable development, political responsibility, bureaucratic administration, दुनिया हें सगळें तुज्या पांयाशी दवरून आमी हो ल्हानसो नियाळ करता. तो तूं मानून घे, आमची मनां उजवाडाय. आमच्या गोंयच्या राज्यान ह्यो वस्तू करूंक, दुसऱ्यांक म्हायती दिवंक आनी हेर उपाय घेतल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांकां मजबूत कर. आयकतल्यांक तें आयकून घेवन बदल हाडूंक मजत कर. कायदो करतल्यांक आपणाक जाय तशें न्हय, पूण तुका जाय ते भाशेन राज चलोवंक फावो कर. हेंच मनान दवरून दुनिया आमी ह्या वेळार आमच्या मनान हाडटा, आमच्या तोंडार उच्चारता, तो नियाळ तूं मानून घे. तोन्नाट्या तुजे तोन्ने पिरायेर कुशार बळीची वय एक तोन्नाटो कसो म्हाका म्हजें जिवीत म्हाका जाय ते बरी जियोंक जाय. कुशालकायेचें जिवीत, a life full of entertainment and enjoyment.
तोन्ने पिरायेर आमी जायतें शिकतात. घोडे इश्टां बरोबर स्कुलांनी कॉलेजींनी आनी समाजांत आमचे आवय बापूय कोश त्रास काडून आमकां बऱ्यांतलें बरें शिकप दिलें. आमी एक मोटरसायकल मागली तर तिवूय घेवन दिली. आनी हें जिवीत जियेता तेन्ना आमी हें जिवीत मोडचें जियेता. म्हाका जाय तशें हांव करतां, पूण कसलो फायदो जोरी हांव म्हाकाच लागून म्हजें जिवीत जियेता जाल्यार. खुशाल बरी जिवीत जियेता तेन्ना जायत्यो बऱ्यो वस्तू मोज्यान करूंक जाता. म्हज्या मना आनी गिन्याना प्रमाणे समाजांत जायतें बरें बदलप हाडूंक जाता. म्हजी शक्ती जी ही तोन्ने पिरायेर म्हाका आसा ती हांवें एक बऱ्या वावरांत उपयोग करूंक शकता. न्हय म्हूण झगडी करूंक, आयज हांव जें कितें करतलो ताचो जबाब म्हाका देवाक दिवचो पडटा. तोन्ने पिरायेर सगळेंच मौजेचें आनी अशें जियेता जियेता जायते फावटी आमी ताळणेत पडटा. आनी जायते फावटी आमी आमच्या बरोबर दुसऱ्यांकूय ओडून हाडटा, दुसऱ्यांकूय ताळणेट आमी घालता. पूण कसलो फायदो जोरी तर आमी एक सेल्फीश मनशा कशीं जियेता जाल्यार. आमकां देवान दिल्ले गूण आसात. हे गुणा वरवीं संवसारांत समाजांत जायतें बरेंपण हाडूंक जाता. भोव करून ह्या काळांत जेन्ना ह्या पॅन्डेमिकाच्या नांवान जायतें वायट चालू आसा, सोशल मिडियाची आमी आख्खो दीसभर चारतात, शेअर करून, मेसेज्यो धाडून, पोस्ट करून. पूण जें कितें आमी सोशल मिडियाचेर पोस्ट करतात ताचो फायदो कोणाक काय? ताचे वन बरें आमी आनिकूय करूंक जाता. जें कितें गरज आसा जाणा जावंक तो संदेश आमी दुसऱ्यांक पावोवंक शकता. मोगाला जेजू, एक तरणाटो कसो हांव चुकला, एक तरणाटो कसो वायट मार्गार हांव चल्ला.
हे तरणाटे जिवितांत जायते बरें करूंक म्हाका दिसता, पूण तातूंत जायत्यो आडखळी येतात. हे तुवें दिल्ले जिविताचो बरो वावर करून तूंच म्हाका आदार दी. Here at your feet I lay my past down, my wanderings, all my mistakes down, and I am free, and I am free. Here at your feet I lay this day down, not in my strength, but in yours I found, and all I need. You're all I need. फाटल्या वर्सांत हांव आमच्या गोंयांत ही घडणी घडल्या. कर्नाटकांत हांव गोंयांत व्हांवतली म्हादय, वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ वॉटर इन गोवा, सुकूंक लागल्या. उदक सारकें व्हांवना, उरफाटें व्हांवता. कित्याक काय खबर काडून नदर मारल्यार कर्नाटकान एके कडेन ही आमची म्हादय गोंयांत व्हांवता ती डायवर्ट केल्या, गुंडायला. आतां आमच्या जिविताचेर नदर मारुया. आमचें जिवीत सुकलां काय आमचें जिवीत दुखांत आसा काय? आमी रडटाव काय? वय आमी रडटाव, वय आमी डिप्रेशनान आसाव. कित्याक त्या पातकान आमकां डायवर्ट केल्यात. त्या देंवचारान आमकां नाडून दुसरे वाटेन ओडला. सोरोड मार्गार बेतले आमचें जिवीत उरफाटें वयता. बरें आनी खुशाल जिवीत जिवचे सुवातेर आमी आमचें जिवीत इबाडलां. पयशांचो फातोर ड्रग्स, सोरो आनी पोजडेपणां असले बॅरिकेड्स घालून आमचें जिवीत आमी होगडायलां. आमची चूक आसा आनी सदांच आसतली. आमी कितें करचें?
Here at your feet, I lay my future down, all of my dreams I give to you now, and I find peace, and I find peace. Here at your feet, I lay my life down for you, my King. You're all I want now, and my soul sings, and my soul sings. घाल तुझें जिवीत जेजूच्या पांयासरी, बदल तुझें जिवीत, हाड तुझें जिवीत बऱ्या मार्गार. Jesus, Jesus, at your feet, oh, to dwell and never leave. Jesus, Jesus, at your feet, there is nowhere else for me. Oh, there is nowhere else for me. पोलकेपण सर्विसपूर म्हणटा सगळेंच पोलकेपण. उपदेश पुस्तकांतलें आज आमी आयकलां वाचप. आमच्या समाजान जायतीं आमची भावा भयणां नीत, शांती आनी भावपण हाडूंक वावुरतात. कितले प्रयत्न ती करतात. जायते पावटी घडयेक आमकां ती जागयतात. आमकां ती सबार वस्तू वरवीं बरयतात. ईमेल धाडूंक आमकां ती गायनां जायतीं घडोवन हाडटात. आमी तांकां सहकार दिवचो हेत आमची आवडे. तरी पूण आमी न्हिदून कशी उरता. आमी सुसेगाद गोंयकार आमी अशें आमी म्हणटा. पूण पळोवंक गेल्यार क्रिस्तांव पयलीं आमी. कित्याक क्रिस्ताची पाटलावदार आमी. कित्याक काय हें म्हणणें आमकां लागू जाता. पोलकेपणाचें पोलकेपण. Vanity of vanities, all is vanity, says the Lord. कित्याक आमच्या जिवितान ही उमेदूच ना. उर्बा दुसऱ्यांक दिवप, दुसऱ्यांक आमचो पाठिंबो दिवप, तांकां फुडें वचूंक आमचो तेंको दिवप जायते फावटी गरजेचें. एक बरें उतर, एक बरी बूट, एक बरी समजणी दुनियातूं आमकां ही जाणवाय दिताय. फुडें आमीच अदीक आनी अदीक तांच्या ह्या प्रयत्नान आमचो वांटो घेवन व तांकां प्रोत्साहन दिवन घडयेक हे सगळे आमचेर येतले आटे विटे सृश्टी पाड करूंक सोदतले जायते आनी सृश्टीक आपल्या ताब्यान करून सगळ्या मनशाकुडाक मारून उडयतले येवजण्यो आमी सायबा पयस करूंक शकता. कशी आमचे मदें नीत दितली. नीट जेन्ना आमी येतली एकामेकाक आमी तेंको दिता तेन्ना. शांती बसता जेन्ना आमी एकामेकाक समजता तेन्ना. भावपण बसता जेन्ना आमी एकामेकाक आमचो सहकार दिता तेन्ना. तेन्नाच की आमच्यान म्हणूंक जाता
सर्वेस्पोर आमच्या सांगाताक आसा. जे कितें आमी प्रयत्न करता ते आमचे जरूर सुफळ जातले. तोच देव आमकां घडयेक परतून ह्याच आमच्या प्रयत्नां घडये सुफळ जावंक आदार दितलो. आमचो ताळो आमी जेन्ना उबारता, आमी जेन्ना दुसऱ्यांक बरे बुदीन आमच्या बरोवपान आमी तांकां सहकार दिता तेन्ना घडयेक त्या भावाक उदीक आपल्या जिवितांत सुफळाय मेळटली. शांती. आमी ह्या प्रश्नाक फुडोकार दिता आसतना शांतीन सगळें आमचें करूंक जायते पावटी आमचे प्रयत्न. आमचे मदें दुस्पूट घालूंक दुसरे जायते वावुरतात. दुसरे आडगां नाडगां करून वायट आसा ते आमचे मदेकात येवंक पयले सुरवातेर आमकां दोशी करूंक सोदतात. गैरसमज आमचे मदें एकाक एके भाशेन सांगप, दुसऱ्याक दुसरे भाशेन सांगप, फॉर एंड अगेन्स्ट उलोवप, हें आमचें जाता. आनी हे आमी रोखडीच गिडून घेता. काय बरी देवा, तुवें आमकां बुद्ध दिल्या. समजून घेवंक कित्याक हे भाशेन जाता, कित्याक हे भाशेन आमची भावा भयणां करतात. आमी शेळे मोडाय दाखयना जावं, पूण उत्तेजनान आमी हो वावर फुडें व्हरूंक आनी जे भाव आनी भयणो करतात तांकां आमचो पाठिंबो दिवंक आमकां तूं आज शिकयता. आमी खरेंच हें भावपण दाखोवंक, आमी खरेंच आमचे मदें आसा तें पोलकेपण सोडून दिवंक आनी खरेंच आमचे मदें तूं राज करताय, आमचे मदें तुजें राज विस्तारूंक आमी वावुरता म्हूण दाखोवंक, आमचे मदें तूं आसाय म्हूण आमी समजूंक, खरेंच शांतीन आमी आमची वागणूक ह्यो करूंक आज आमकां ह्या सगल्या भावा भयणांक सायबा तुजी कृपा मागतना आमकांय तुजें बोर दी म्हूण आमी मागता. जोर एकठांय आमी साऱ्या दोन मोराची आसोना झगडी विवातां बुंदी जेजू मोदें आसुदी जोर एकठांय आमी जाल्या दोन मोराची आसोना झगडी विवातां बुंदी जेजूक मोदें आसुदी Sui piti mosta Tui devashi rasa Sui priti mo Tui devashi rasa Sui priti mo Tui devashi asa. सोम्या जेजू, आख्ख्या संवसाराचेर आयज आखान दिल्लो आसा. सगळी उत्सांबळाय जाल्ली आसा.
कितें चल्लां कांयच कळना. एके वाटेन कोरोना हें दुयेंस. कोरोना हें दुयेंस जावन कितलोच लोक मरोन गेल्लो आसा. आनी कितल्या लोकांक तें आजून पिडीत आसा. दुसरे वाटेन आमचे सरकार एक नवे बिलां पास करून, प्रोजेक्ट पास करून आमच्या सृश्टीक तशेंच आमचेर एक आकांताचो वेळ हाडला. आमचो फायदो घेतला. ह्या वेळार आमी कितें करचें? आमी जायते प्रयत्न करतात हांचेर निश्चेध मारूंक, आमची सृश्टी वाटावंक. पूण आमकां दिसता कांयच जायना. पूण भियेनाका. जस्ट होल्ड ऑन. देव सगळें जाग्यार घालतलो. हे सगळे प्रोजेक्ट येतात ते कोणाचे फायद्याक येतात काय? हे सगळे आमचो बरो फुडार करूंक, वो आमचो फुडार विसवणटोन करूंक. सोम्या जेजू, आमकां तुजी गरज आसा. तूंच तांचे दोळे उक्ते कर, तांची मनां उजवाडाय. आनी आमकां एक बरो फुडार पळोवंक आदार दी. दोंगर कापून हारल्यार हालो, पर्वत कोसळून पडल्यार पडो. तुजी प्रिती तुजो कोराक तोखतात बापा काळा काळा. दोंगर कापून हारल्यार हालो, पर्वत कोसळून पडल्यार पडो. तुजी प्रिती तुजो कोराक तोखतात बापा काळा काळा. बापा 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 मोच्या, शांती म्हाका कळसां तुज्या. बापा 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 मोच्या, शांती म्हाका कळसां तुज्या. जेजू
शांती म्हाका काळजांत तुज्या जेजू 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 म्हज्या शांती म्हाका काळजांत तुज्या जेजू तुझें उतर शांती हाडटा पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां आमच्या कानार सादवता तेन्ना नवी दिशा आमकां मेळटा कोहेलेत उपदेशक ह्या पुस्तकांत तुवें खेरीत भाशेन आमचे पासत जाणवायेचीं उतरां दिल्यात तीं ह्या वेळार आमच्या कानार पडटात आमच्या काळजाचे दोळे उगड ओपन दी आयज ऑफ आवर हार्ट लॉर्ड to listen to you and to take your message. Hey, what's up guys? Gons here with this week's word of encouragement. It comes from Ecclesiastes chapter 11, verses 7 through 10. Here's what it says. Light is sweet, and it is pleasant for the eyes to see the sun. So if a person lives many years, let him rejoice in them all. But let him remember that the days of darkness will be many. All that comes is vanity. Rejoice, O young man, in your youth, and let your heart cheer you in the days of your youth. Walk in the ways of your heart and the sight of your eyes, but know that all these things God will bring you into judgment. Remove vexation from your heart, and put away pain from your body, for youth and the dawn of life are vanity. Now, of course, Ecclesiastes is the famous chapter that talks about things under the sun, nothing new under the sun. And this theme is made throughout. And so in that context, the light is sweet and it is pleasant for the eyes to see the sun. So it's being acknowledged here that there are certain things in the flesh that are pleasant to the eyes. So if a person lives many years, let him rejoice in them all. But let him remember that the days of darkness will be many. All that comes is vanity. So, yes, you can live by your sight, and you may even live to rejoice in those days. But if you live purely by the flesh, which is what this is talking about, the passage reminds us, let him remember that the days of darkness will be many, and that all that comes is vanity. Now, the word for vanity here, and it's used again in a couple verses, is the Hebrew term hebel, which can refer to vapor or mere breath. In other words, it's not something you can hold on to. It's fleeting. Rejoice, O young man, in your youth, and let your heart cheer you in the days of your youth. Walk in the ways of your heart and the sight of your eyes. But know that for all these things God will bring you into judgment. So again, Solomon, who's the one who presumably wrote Ecclesiastes, is saying, go ahead, young person, do what you do. Enjoy those days. Follow your flesh. But know that when you do that, you're going to have to answer to God one day. And verse 10, remove vexation from your heart and put away pain from your body. That word pain can be translated evil as well. So put away evil from your body. For youth and the dawn of life are vanity. That word again. And if you look at how that word vanity is translated, emptiness, delusion, futility, fraud, it's not a good word. And that's what's being told here in this passage, is that to live by your sight, to live by the flesh, to live by your youth, to live by your youthful exuberance, it's fleeting. It's not going to last. And ultimately, the things you do based on those matters will be judged by God. So the encouragement here is found in spiritual living. You're going to see people, especially young people in our culture, live by the flesh, live by sight. Nothing new under the sun, right? But the passage is saying that's nothing. It's fleeting. It's vanity. And so don't live by that. Don't make that example as your guide to life. Rather, live by the Spirit. Remove vexation from your heart and put away pain or evil from your body. And so it's actually encouraging you to live the Spirit-filled life so as to contradict or diametrically oppose life by the flesh. So again, I hope this encourages you this week. Don't get taken away. Don't compare yourself to those who might look like they're living life to the fullest because they're young and they're full of energy and all this stuff, because it's all fleeting. It's not going to fulfill you. And ultimately, the things you do under those conditions will be judged by God. So why not just turn to Him now? Why not rely on Him now and not later?
Hope you have an awesome week, guys. God bless. As we have reflected so far, I, you, all of us have been guilty at various points in our life of giving in to the evil of this world. And not listening to your word, O Lord. And yet, time and time again, you have forgiven us. You have given us many chances. Chances to improve. Chances to leave our bad habits behind. Chances to be a better person. Lord, we ask you to place your healing hand on all of us present here during this holy adoration, as well as those not present. Forgive us, Lord, for all our sins, for all the bad that we have done. Help us to change. Some of us are ready to repent, Lord. But some do not know how deep they are in. They do not know how far away they are from you. Lord, we ask you to reach out to their conscience. Ignite that spark within them so that they may understand what they are doing is wrong, so that they can change their bad ways. So that at the time of judgment, they have well and truly repented for their sins and doing good by your word. Forgive us, O Lord. तुझी काकलो दुनिया
तुजी काकलूत आमकां सगल्यांक जाय. आमी चुकल्या, आमी आजून पासून चुकीन आसा. थोड्यांनी आमी आजून पासून आमची चूक मानून घेवंक ना. आपली चूक मानून घेवन तुजेशी येतल्यांक तूं बक्षिताय. नितीच्या वेळार, जोडटेच्या वेळार खास्त लायनाय. पूण जे कोण आपली चूक मानून घेनात तांकां इफेरनाचो उजोच. ह्या पासत दुनिया आमी तुजे लागीं मागता. तुजी काकलूत, तुजें बोगसणें, तुजे नितीक उबी रावूंक आमकां फावना दुनिया. कित्याक खरेपणी आमी हे नितीक उबी रावत जाल्यार आमी लासोन वेतलीं. We will be burned down because our fault is big. त्या पासत आमचो ताळो आयकून घे. आमच्या काळजाचे जाग आयक. आमकां सगल्यांक भोगोस. काकलूत मागपाची, बोगसणें मागपाची, बऱ्यांतली बरी तोरा म्हणल्यार बदलून नवी जावपाची. The best way to ask forgiveness and mercy is to change the bad and be good, do good, rectify. दुनिया आमकां सगल्यांक तुजी कृपा दी. भोव करून ह्या वेळार तुजे लागीं मागता कृपा. आमच्या सगल्या जुट्टी आसलेल्या मनशांक, those who are having authority in their hand, so that any wrong decision that they have taken be corrected. भोव करून आमच्या सरकारा पासत ह्या वेळार दुनिया आमी सगळीं मागता. आमचे हात उगडून तुजे लागीं मागता. सरकार चलयतात ते आमचीच मनशां. आमीच विचून काडलेले आमचे भाव भयणी. तांकां जोडटेक उबी करी नाका. तांकां खास्त लाय नाका. बोगोर तांची चूक भोगसून तांणी केल्ले चुकीक नवी दिशा दिवंक तांकां फावो कर. Help them to rectify the mistakes. Help them to rectify the faults which affect one and all. भोव करून आमच्या गोंयांत दुनिया ह्या दिसांनी जें कितें चल्लेलें आसा तें सगळें निटायेर घाल. चुकल्यात तांकां भोगूस. तुज्या पांयाशी तांकां हाड. तांकां पेखूय. आमकां जिवीत दी. कित्याक जे मेरेन तांकां जिवीत मेळना, तांकां बोगसणें मेळना, आमकां जिवीत फावो जावचें ना. आमी निसणटनांतूच उरतल्या तांचे चुकीक लागून. बोगोस दुनिया तांकां. Help them rectify their mistakes. Give us life. You my cry, O Lord, attendant to my prayer. Bogos dunia. From the ends of the earth will I cry out to thee. Have mercy on us, Lord. Hear my cry, O Lord, attendant to my prayer. Have mercy on us, Lord. From the ends of the earth will I cry out to thee. ऐकून घे आमचे रडणे. And when my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I, that is higher than I, that is higher than I, तूं सोमी आमचें खडप आमचो तूं. that is higher than I. तूं आमचो देव, आमचो धनी. For thou hast been
a shelter for me, आमकां तुज्या गोपान आसरो दिलोन या and a strong tower from the enemy. निवार सुमी आमकां सगल्या वायटांतली. Hear my cry, O Lord, attend unto my prayer. Forgive us, Lord, have mercy on us. From the end of the earth will I cry out to thee. And when my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I, 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 Touch me, Jesus, touch us all. that is higher than Touch me, Jesus, touch me with your love. that is higher than Heal us, Lord, have mercy on us. that is Do not higher bring us to than judgment, Lord. Do not destroy us. that is higher than Heal us, Lord. Heal us. that We is surrender higher to you, than Lord. We surrender everything. We surrender our power. We surrender our authority, Lord. that is Thank you, higher Jesus. than Praise you, Lord. Praise you. Touch us all, that Lord. is Have higher mercy on than us. Have mercy on us, Lord. that is higher than Touch us, Jesus. Touch us. Amka pe koni di Jesu. Thank you, Jesus. Save us, Lord. Save us. Save us, Lord. Save us. Bless us, Lord. Bless us. Save us, Lord. Thank you, Jesus. You are our Lord and our God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Jesus, by your name, save us. Jesus, come to us and save us. Jesus, Jesus, Jesus. Lead me to the rock. Jesus. that is higher than that is higher than Lead me to the rock. that is higher than that is higher Jesus, than Jesus, forgive my sins, that is Lord. higher than Jesus. that is higher than My heart is overwhelmed. Lead me to the rock. that is higher than that is higher than that is higher than that is higher Lord, you are higher. तुझो आशीर्वाद आमकां दी जेजू. आमचे हात उक्ते करून तुजे मुखार दिमी घालून तुजे लागीं मागता. भोव पवित्र संस्कारांत जेजू आमकां तुजो आशीर्वाद दी. तुज्या भोव पवित्र रोगतान आमकां पेकय. तुज्या रोगतान आमचे घाय पेकय.
तुज्या गायांतल्या कडवडांनी आमकां लिपय. तुजो आशिर्वाद आमकां दी जेसू. बापाक आमकां उबार. तूं आमचो सोडवणदार सगल्यांचो, बो करून चुकलोल्यांचो, खास्तीक सापडलेल्यांचो सोडय आमकां. सोडय जेजू आमकां. तोड आमचे बांदपास ह्या वेळार. Release us, Lord, from the bonds of sin. Release us from all bondages, Lord. Give us your benediction. तुजो आशिर्वाद आमकां दी. नवी मनशां आमकां कर. सोडय आमकां. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळडेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळडेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळडेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. बापा म्हज्या तुकाच उलासा. तुजे असलो आनीक बाबूय ना. तुज्या हाताक धरून वाचोता. कसले संकोच ठेवूं काळजी दवरता. बापा म्हज्या तुकाच उलासा. तुजे असलो आनीक बाबूय ना. तुज्या हाताक धरून वाचोता. कसले संकोच ठेवूं काळजी दवरता. बापा म्हज्या मोगाडा. तुजे सक्तीर पातयो नाचता. बापा तुजे उडून निघता. बापा म्हज्या मोगाडा. तुजे सक्तीर पातयो नाचता. बापा तुजे वेगेर उडून लिपता. तुजेच वेगेर उडून लिपता. बापा म्हज्या मोगाडा. तुजे सक्तीर
पातून सोता बापा तू ओढून घेतला बापा माझ्या मोगडा तुझे सुते पातून सोता बापा माझ्या मोगडा तुझे बेगी उडून निघता